मोपा विमानतळाचो EIA रिपोर्ट करचे पयलींच सरकारान धाईन 82 लाख चौकण मेत्र जमीन घेतली। केंद्राचे नवे भूंय संपादन कायद्याचोय थंयच्या शेतकारांक लाव जाल्लो ना। जमीन गेल्ले काय शेतकारांक भरपाय दितना कोफुसावा केल्यात। हे सगळे कोणाची भर घालपाक असो प्रश्न विधानसभेन विजयान काढलो। प्रश्नकाल सोंपिल्ल्यान मुख्यमंत्री जाप दिवंक पावलो ना। मात अर्द्या वयर भूंय संपादन फाटल्या सरकारान केला इतलेच मुख्यमंत्र्यान स्पष्ट केले। सरकारान इतली हेस्ट केली लँड एक्वायर करपाक 82 लाख स्क्वेअर मीटर्स जमीन एक्वायर केल्या। आन्सर सांगते प्रमाणे तुवें ताजेर कांयच ग्लोबल टेंडर काडूंक ना। ही हेस्ट कोणा खातीर केली? ही प्रायवेट डिव्हलपराक बेनिफीट करपाक ही हेस्ट केल्या आनी मोपाच्या शेतकाऱ्यांक न्हिदोवपा खातीर केल्या। हो म्हजें एक्युजेशन आहा। 2011 या एकूण जमीन आमी एक्वायर केल्या 76,19,000 स्क्वेअर मीटर सॉरी 82 लॅक्स। हांव मुख्यमंत्री जावच्या पयलीं हातूंतली 90% जमीन 80-90% जमीन एक्वायर जाल्ली। 48,56,780 स्क्वेअर मीटर जमीन ही 2011 एक्वायर जाल्या। सगळे प्रोसिडींग कंप्लीट केले ते फक्त शेवटचे टप्पो 2012 हांव येतकच जाला ती 27,62,930 स्क्वेअर मीटर। पयली गजाल अशी आहा की हेस्टान जर केले आसत जाल्यार ते फाटल्या सरकारान केल्या, हांवें करूं ना। त्यामुळे ताका जरी सरकार कंटिन्युअस असलें तरी सगळी सरकाराची पापां ही फुडलें सरकार घेतलें अशें ना। लँड एक्विजिशन एक्ट हांगा नवो आयिल्लो आहा, शेतकऱ्यांक बेनिफीट चड मेळपाक शकता। लँड एक्विजिशन नवो आयला म्हणटा तो अजून येवन ना। कामधेनू येवजणेंतल्यान सरकार दिता त्यो गायी दूधकारांकच शेजारच्या राज्यांतल्यान हाडपाक दिवच्यो अशें दूधकारांनी मागला। तामिळनाडू सावन हाडटात त्यो गायी दुधाक कमी येतात अशें शेतकार म्हणटात। हो विशय विधानसभेंतय आयलो। गोंयांत दुधाचो धंदो वाडचो म्हूण पर्रीकर सरकारान फाटल्या कार्यकाळांत कामधेनू येवजण सुरू केल्ली। दूधकारांच्यो कागाळी पळोवन तातूंत हे फावट कांय सुदारणा केल्ल्यो। आदाराचेर जो गव्हर्मेंट जो पळय स्वता गायो हाडून तामिळनाडूच्या हांगा हाडून दिता त्यो तेंच्यो तामिळनाडूच्यो गायो त्यो हांगासर उतराना, कारण त्यो 1200 किलोमीटर 3 दीस उबे रावून येता आनी हांगासर त्यो 2-2 म्हयने पयलीं येता आनी 2-2 म्हयने पयलीं येयल्ल्या कारणान ते जनावर दुधाक उतराना। सरकारान शेतकारांकूच शेजारच्या राज्यांतल्यान गायी हाडपाक सवलत दिवची अशें शेतकार मागतात। सबसिडी भरपूर तुम्ही दितात, सबसिडी दिली आणि तुम्ही गायचं दूधच जर ना दिलें जाल्यार सबसिडीचो दुसरे फावटी कांय जायना थंय। तर म्हाजें मत कितें आसा, ह्यो ज्यो गायो तुमी हाडटात न्ही त्यो तामिळनाडूच्यो न्हू हाडटात, महाराष्ट्राचे हाडून शेतकऱ्याक दियात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। गोवा डेरीन दूध गोंया भायर विकचे परस दर देंवन गोंयकारांकच विकचे अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हणलां। जवळ जवळ 1.25 लाख लिटर दुधाची डेअरीची ताक आसा। सध्या 76,000च जाता। विधानसभेन कामधेनू येवजणेचेर चर्चा करतना गोवा डेअरीचे कारभाराचो विशय आयलो। कामधेनू येवजणे खाला गायो घेतना गोरवाकार फटवतात म्हूण नरेश सावळान प्रस्न काडिल्लो। गोंयच्या रस्त्यांचेर सुमार 1200 गोरवां हेडटात। 300 धरल्यात, उरिल्ल्यांक दवरूंक सरकारी फार्मांनी जागो ना। कामधेनू सुदारीत स्कीम केल्या त्या हेजेर शेतकरी खुश ना हेची कल्पना मंत्र्यांक आसा काय ना? कामधेनू स्किमीन जर कोणाची कंप्लेन आसत, he can any MLA can bring the complaint to me. I will investigate it if it is of serious nature. Number 1. Number 2, there is no compulsion on anyone to buy that. आमचो एस्टिमेटा प्रमाणे 1200 गोरवां रस्त्यार, तातली साधारण 350-400 आमी काडली ऑलरेडी। जागे सगळे फूल जाल्या, म्हणजे थंय फार्मार व्हरून दवरल्या पळय घाट फार्माचेर थंय जागो ना। आतां आमी पांजरपोळान गेले जाल्यार ते म्हणटात आमचे कडेन फूल जाला। वी आर रेडी टू फायनान्स, कोण जर तूं गोरवांक दवरूंक शकता जाल्यार वी आर रेडी टू पे देम मनी, पण आमी तरी सुद्दां काडप चालू दवरला। म्हाका अशें दिसता की दुधाचें उत्पन्न गोंयांत 3 लाख लिटर जावंक जाय फुडल्या 5 वर्सां भितर। एक्सपोर्ट आयज केला तो तांकां कॅपॅसिटी ना म्हणून केला। गोवा डेरी 1,20,000 बिल्ट अप कॅपॅसिटी आहा, बट दे आर नॉट एबल टू सेल। गोवा डेरीक आनीक आपलो हे विकपा खातीर आनी हांव तांकां परत सांगीत आसा की रेट इल्लो कमी करा दुधाचो। ते पयलीं 40,000 विकताले, आतां 60,000 पर्यंत विकले। तांची आतां कॅपॅसिटी सोंपली। कालचो रिपोर्ट 76,000 लिटर दूध डिलिव्हर जाला, म्हणून ते 10,000 तांच्यांनी भायर धाडपाक सुरवात केले। दॅट इज नॉट करेक्ट। दे शूड पॅक ऑल 76, रिड्यूस द प्रायस बाय 1 or 2 रुपीज। दॅट शूड बी द एटिट्यूड, आनी तो एटिट्यूड मातसो उलटो आहा। कोलवाळे वाठारांतले भांगराचे एक दुकान चोरांनी मंगळारा राती फोडलें।
चोरांनी शटर बागोवन दुकानांतल्यान 10 लाखांचो माल फारेलो. कोलवाळेच्या साळकर ज्वेलर्सान जाल्ले चोरयेन रुपयाचे आनी भांगराच्यो वस्ती आनी सामान घेवन चोरांनी फुज्यो काडल्यो. कोलवाळे मंगळारा राती चोरांनी साळकार ज्वेलर्साचें दुकान फोडलें. 4 चोर आसुये असो दुबाव एका थळाव्यान उक्तायला, मात तो कॅमेराचेर उलोवंक तयार ना. चोरांनी लाकडी फळी वापरून दुकानाचे शटर बागयले. सुमार 10 लाखाच्या सामानाक चोरांनी हात मारला अशें शेट म्हणटा. म्हापशे पुलीस प्रकरणाची चौकशी करतात, मात हाताक कोण लागिल्लो ना. रातचे 2:30 सुमार चोरी जाल्यो तेन्ना आमकां म्हणजे कोणें पळयलें चोरतना हें फोडटाना शटर आनी मागीर आमकां फोन मारलो आनी पुलिसेकूय फोन मारलो. मागीर हांव 4 सुमार येयलो हांगासर. पळयना जाल्यार पळयलें आमचे सगळे चांदी कितें सगळी व्हेल्ली ते भायर आसले सगळे आनी जवळ जवळ 60 ग्राम भांगर व्हेलें. ताजे शॉपाचे शटर ओपन करून कांय अज्ञात 4 चोरांनी 15 किलोचे सुमार ताजे सिल्वर आयटम्स चोरून व्हेले. पुलीस हॅव रजिस्टर्ड एन ऑफेन्स HBT अंडर सेक्शन 457 380 ऑफ द इंडियन पेनल कोड आनी म्हापसा पुलीस स्टेशन PI वेर्णेकर तपास करता. रिपोर्टर प्रमोद कानोळकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.